आणि इन्सिडेंट जालो पळय न्हू, आता तुम्ही म्हणटा सगळे खरे इन्सिडेंट, काराचो इन्सिडेंट आमकां एक पहिले खुबशे लोक आसले तिणी दाखयता गोल्ड बी काडून, पण तुमकां विटनेस मेळपाक प्रॉब्लेम कित्याक? ते उलोवपाक मातशें भिले, कित्याक आमच्या हितून एज्युकेशन आमच्या डिपार्टमेंट जाल्लें तेन्ना ते येयले थोडे येयले, हा विटनेस गेले, ताका मागीर लागून ताचेर पेनल्टी आनी प्रोसिक्युशन हे ते हय. फायल जालें न्ही. मागीर हांव केस जिखलो थिंगांनी, मागीर ते म्हाका येवन म्हणूंक लागले असो सर आमी खुशी आमी मातशें कुशींक सोदता, कित्याक तुमी कॉन्ट्रोवर्सी नाका, हे जालें जाल्यार आमी बेश्टे अननेसेसरी तो हें करतलो, कोर्टाच्यो मागीर पावटी मार हे मार हें करच्यो मागीर ते हें जातलें बेश्टे, ताका लागून मातशें रडार जायना. हांवें म्हणलें तें तुमचें न्ही, आतां म्हजी हांव केस जिखला न्ही, हें म्हणल्यार डिपार्टमेंटाक हा ते तुमी विचार पळय. आनी त्या प्रमाणे ते हें जावं ना, आनी मागीर हायकोर्टान ते म्हणलें तुजे बिजनेस आर नॉट कम एंड दीस एंड दॅट, आनी ते करून केस भायर हाडली. ओनली ओके. कॉस्ट हांव तुमची रेड केस लीक पडली त्या खातीर. कितें आसता सगळे आपल्या जिवा भितर न्ही, हांव जिवा भिना म्हणून ते सगळेच तशें आसता अशें नासता. पण तुम्ही चेन ब्रेक करपाक शकले न्ही त्या टायमार, खुबसो इम्पॅक्ट जालो ग्राउंडाचेर स्मगलिंगाचे हितून. ना स्मगलिंगाक एक्चुअली ही केस जावन बरोच इम्पॅक्ट एक्चुअली, आनी खूब कितें एक्सपोज जालें, हा ताका लागून लोकांकूय कळ्ळें चलता. खंय अशें चलता. ताका लागून तो मातशें सिंडिकेट मातशें आमचें मातशें हें जालें. ओके. पण खुबश्यो गजाली बंद जावपाक पावल्यो, नवे स्क्रू टायट जाले खूब कडेन. न्हय मागीर प्रेस बीन मातशें एक्टीव जालें, हा आनी प्रेसान मातशें चड सपोर्ट केलो म्हणटरी मागीर ते मातशें हें करचें पडटा तांकां, ना जाल्यार आनी कितें केलें जाल्यार मागीर आनी एक्सपोज जातलें म्हूण तेमी विचार केलो आसता, ओके. अशें म्हाका तरी दिसता.